नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. गोयचे मिनाचे डंप सरकाराक हाताळपाक मेळचे नात. सुप्रीम कोर्टान केले स्पष्ट. टोकांची पावणी करपाक नेमतले देखरेख समिती. कोर्टाचो सूर मिनेरा आड. डंपांचेर फी भरपाक मिनेराक 3 जानेर मेरेन प्राज. जुईजांक कोंकणी सक्तीची. अधिकाऱ्यान मागल्यारच आरटीआय वळख पुरावो. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. आरटीआय एक्टिव्हिस्ट काँग्रेसीचो म्हणयारो तामणकाराक अटक. कायदो अवर सचिवाक धमकायली म्हण आरोप. काँग्रेसीन केलो अटकेचो निषेध. राणे वोग्गी. हैदराबाद लग्नाच्या बसीक उजो लागून 44 जाण आगताक गेले. ओव्हरटेक करतना बसीन दिलो साकवाक धपको. डिझेलाचे टाकयेचो स्फोट. बसीचो गोबोर. हे फुडे बँक खात्यांत 1 लाख आशिल्ल्या शाळांकच सरकार दितलो बालरथ. शाळांक भुरग्यां खातीर खाजगी बसी भाड्यान घेवंक सवलत. खर्च दितलो सरकार. आनी रणजीत सचिन तेंडुलकरान मुंबईक जिखयली. देशी क्रिकेटीत 81 सेंच्युरी आनी 115 हाफ सेंच्युरी मारून सचिन रणजींतल्यान रिटायर. खबरो विस्तारान. गोंयांत सध्या आशिल्ले 11.5 मिलियन टन मिनाचे डंप गोंय सरकाराक हाताळपाक मेळचे नात अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. ह्या स्टॉकांची पावणी करपा खातीर सुप्रीम कोर्ट समिती खासा नेमतले. अजापाची गजाल म्हळ्यार कोर्टान याचिकादार, गोवा फाउंडेशन आनी सीईसीक ह्या देखरेख समितीच्या वांगड्यांची नांवां सुचोवंक लायल्यात. बुधवारा सुप्रीम कोर्टात सुनावणीचो सूर चडसो मिनेरा आड दिसलो. गोवा मायनिंग असोसिएशनाचो युक्तिवाद सोंपले उपरांत केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान निमणो आर्ग्युमेंट सुरू केलो. मंत्रालयान ह्या मुद्द्यांचेर भर दिलो. 1 किलोमीटर बफर झोनाचेर मंत्रालय सहमत. बफर झोनांतल्यो खणी टप्प्याटप्प्यान बंद करप. गोंयच्या खणींचो पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो रिपोर्ट दिलो. खणी टप्प्याटप्प्यान बफर झोना भायर काडपा वयल्यान पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाक कोर्टान हुजरायले. बफर झोनांत खणी 1 दीस सुद्दां चालू दवरच्यो न्ही अशे स्पश्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टान दिल्या. कोर्ट म्हणटा काडिल्ले 11.5 मिलियन टन मिनाचेर आदेश राखून दवरला. आदेश कर्नाटकाच्या मायनिंग केशी प्रमाण दितले. खनिज मालाची पावणी मॉनिटरींग कमिटीचे नजरे खाला जातली. पावणे खातीर ऑक्शनिंग पद्दत वापरची. मीन निर्गत करूंक मेळचे ना. देशी स्टील उद्देगांत ते वापरचे. अजापाची गजाल म्हणल्यार कोर्टान बिरेस्तार मेरेन याचिकादार, गोवा फाउंडेशन आनी सीईसीक हे देखरेख समितीच्या वांगड्यांची नांवां सुचोवंक लायल्या. काडिल्ले मीन निर्गत करूंक मेळचे ना अशें कोर्टान स्पश्ट केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डंपांचेर फी भरपाक सरकारान मिरेनाक 10 जानेर मेरेन प्राज वाडोवन दिला. सरकारान आतां मेरेन 200 कोटी जोडल्यात. आनीक 100 कोटी येणावळ येतली म्हणपाचो अदमास मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाकडे उलयतना उक्तायलो. बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत हो निर्णय जालो. सरकारान जुईजांची नेमणूक करतना कोंकणी सक्तीचो नेम केला. म्हायती अधिकाऱ्यान मागल्यारच आरटीआय अर्जदारांक वळख पुरावो दिवचो पडटलो असोय खुलासो मुख्यमंत्र्यान केलो. This time, requirement of Konkani has been made compulsory. Knowledge of Konkani is compulsory, has been introduced for senior civil judge. Taka म्हणतो applicable जायना कारण it's a promotional. Civil judge junior division, knowledge of Konkani is essential. Mining hearing continuous असल्यामुळे काही जणांनी रिक्वेस्ट केलो की आता मातसो टाइम पिरियड वाट. Most of them paid. In fact, we have collected about 194 or 198 crores odd. But another maybe 50, 60 to 100 crores possibly is still in the flow. But they had requested because they had to continuously, many of them had to attend the court case in Delhi. And their staff was involved in that cases, pulling out statistics, data, all those things. They had requested for some more time. So we have given up to 3rd January to apply in case those who are got delayed. No, 10 December to apply. आणि 3 जानेवारी भितर पैसे भरून जाय. Indian citizens. So we have given a format
that when application is made, he has to write last line in the application that I hereby confirm that I am an Indian citizen. If PIO is satisfied, the issue is over. If PIO is not satisfied, he can ask him for identity like passport, election card, or if nothing is available, then sworn affidavit. कोणे PIOन समजा कितें दिलें ना जाल्यार ताका पेटोवपाचो नसता, दाळ मारपाची नसता. PIOन दिलें ना 30 दिसां भितर जाल्यार प्रोसिजर इज व्हेरी सिंपल. यू हॅव टू गो टू द अपीलेट ऑथॉरिटी, एंड इफ थंय अपीलेट ऑथॉरिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड इन 30 days, you have to go to the information commissioner. कचेरेंत घुसून कायदो अवर सचिवाक धमकायली म्हूण आरटीआय एक्टिव्हिस्ट सुदीप तामणकाराक पर्वरे पुलिसांनी अटक केली. आरटीआय एक्टिव्हिस्टाचेर जाल्लो हो हल्लो म्हूण काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्दान अटकेचो निशेध केलो. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणे मात तामणकाराचेर उलोवंक तयार ना. कायद्या खात्याची अवर सचिव वासंती पर्वतकाराक धमकी दिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान पर्वरे पुलिसांनी बुधवारा सांजे म्हायती हक्क वावुरपी आनी काँग्रेस म्हणयारो सुदीप तामणकाराक अटक केली. मिस्टर सुदीप तामणकर त्यांच्या ऑफिसान आयलो. तो पेपर्स कितें मागता, केन्ना अंडर सेक्रेटरी लॉ नासली तर तेणी सांगलें अंडर सेक्रेटरी लॉ ना, पेपर मागीर व्हरा. तो इन्सिस्ट केलो आतांच जाय पेपर म्हणून, आनी तेन्ना स्टाफाक गाळी घेतली. तिकाय गाडी घातली. ते पेपर असले झेरॉक्स पेपर ते फोर्सिबली व्हेले आणि तशेंच ती खंय गेल्या म्हणून विचारलें. तेणी सांगलें ती असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान गेल्या थंय. तेन्ना ती कितें हिरोईन शुटिंगाक गेल्या अशें म्हणलें आनी तिका भूत म्हणलें. हे सगळें कंप्लेनीर बरयल्या तेणें. PIOन समजा दिलें ना कितें इन्फॉर्मेशन, यू डोंट हॅव रायट टू एब्यूज PIO. यू डोंट हॅव रायट टू कसले हाजे वयल्यान गाळी सुद्दां तोंडाक घेवपाक येना, तसल्यो गाळयो घालपाक तुमकां अधिकार दिवंक ना. PIOन दिलें ना 30 दिसां भितर जाल्यार प्रोसिजर इज व्हेरी सिंपल. यू हॅव टू गो टू द अपीलेट ऑथॉरिटी, एंड इफ थंय अपीलेट ऑथॉरिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड इन 30 days, यू हॅव टू गो टू द इन्फॉर्मेशन कमिशनर. बेजिकली कांय जाणांक कायदे कळना म्हणून उपास करचो पडटा. आज सांजे श्री तामणकर हांका जे अरेस्ट केला त्याबद्दल काँग्रेस पार्टी तीव्र निषेध व्यक्त करता. कारण तामणकर हो एक आरटीआय एक्टिव्हिस्ट, त्याबरोबर काँग्रेसचो एक सदस्य आणि काँग्रेसचो एक जबाबदार मनीस, स्पोक्समन, प्रवक्तो, आणि अशा मनशाक ताणी एप्लिकेशन दिल्लें त्या एप्लिकेशनाचेर ताचें उत्तर न दिता, म्हणजे अंडर रायट टू इन्फॉर्मेशन ताका माहिती न दिता ताका उलट आपलो अधिकार वापरून शासनांतल्यान अरेस्ट नॉन वेलेबल सेक्शन्स लावप हे किती पर्यंत लोकशाहीक धरून वता. आणि म्हणून काँग्रेसच्या वतीन आम्ही हे सरकाराची कृती जी आसा ताचो निषेध करतात. आणि तामणकर आसा ताका इमिजिएटली ताका रिलीज करूंक जाय सुटका करपाची. ऑपोजीट जे कोण आसा ताची रिएक्शन पळोवपाची जाला म्हणटा ते. वॉट वॉज द एक्शन अँड वॉट वॉज द रिएक्शन. आणि फॉर एव्हरी सिंगल एक्शन रिएक्शन इज द गव्हर्नमेंट गोइंग टू अरेस्ट पीपल ऑल अराउंड. इतल्या मजगतीं काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचो म्हणयारो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान तामणकाराच्या अटकेचेर निशेध मारला. विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन मात ह्या विशयाचेर उलोवंक न्हयकार दिलो. I have nothing to say on that because maybe tomorrow when the party president comes, you can ask him, the PCC president. My spokesperson is sitting right here, not arrested. Mr. Sudeep Tavankar. I have no comments on him. If he is arrested, there may be a certain, whatever it is, I am not aware of it, such a thing. And I don't want to comment on that because I am not aware of it. This is not only just an attack on the Congress spokesperson, Congress party spokesperson, but it is an attack on the RTI movement, which is a very democratic, democratic and vibrant method which has been given by the central government. And the very people who are talking about good governance, to very people who are talking of zero tolerance to corruption, are doing this thing. It is very wrong, and we strongly condemn it. And the government of the day, in fact, should realize their follies and should say that I am a dictator, I am running this government and I will do whatever I want.
बुधवारा जाल्ल्या काँग्रेस आमदारांच्या बसकेत साबार विशयांचेर भासाभास जाली. लाडली लक्ष्मी आनी हेर साबार येवजण्यांची शिफारस करपाचो आमदारांचो अधिकार सरकार काडून घेवंक सोदता असो आरोप आमदार अलेक्सान केला. Application is almost ready for withdrawing of signatures of the MLAs on DSS forms. The thing is that we as MLAs we used to sign the DSS forms on any person who comes. Maybe there were some variations, but it will become difficult for the people to go to government offices, especially government offices who will not be able to identify them. It will take a very long process. Therefore, it is we strongly condemn such moves, which will create hardships to people who will definitely have a problem as far as these forms are concerned. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.